आराधन्तु
भावांनो आणि भयणीनो, परत या बहुपवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा। परत सोमी या उंड्या रुपार तो लिपोवन आसा। ताचें दैवीक दर्शन आमकां अरियेक लेगीत दिवन आसा। आमचो सोमी आनी सोडवणदार तो आमचे मुखार आसा। तर त्या सोमयाक आमी नमान करया, त्या सोमयाक आमी अरदान करया, त्या सोमयाचे हाजरपण या घडये या बहुपवित्र साक्रामेंतांत आमी ओळखून घेवया मोगाच्यानो। तेरकून त्या सोमया मुखार खालते जावन एक घडी आमची तकली आमी बागावया। त्या सोमयाक आमच्या काल जमानाचो नमान मान आराधन आमी ताका भेटोवया। तसो सोमी आमचो सोडवणदार हे काल जमानांत थावन आमी ओळखून घेवया आनी त्या जेजू मुखार आमी सर पडुया। ते जेजूक आमी नमान करया। आमी गायलेल्या त्या गिताची उतरां आमी ह्या घडये उडासा काडली जाल्यार दुसरे चारान आमी म्हणली, स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विने ना कोण आमकां दुसरो। सोमया जेजू तूं गवळी बरो, तूंच आमच्या जिणयेचो एकच तारो। वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमचो आसरो सोमी आमचे मुखार आसा। ताचे विने आमकां कोणूच ना आमच्या जिवितांत दुसरो बळवंत राय, बळवंत देव, बळवंत सकत मोगाचेनो। आमचो बरो गवळी तो आमकां शेळयांक राखता, सांबाळता, आमचे जिवीत चलोवन व्हरता। आमकां हर एका दिसा दिसपरतो ग्रास जेवंक खावंक पिवंक हर एक आमकां तो लाभयता। आमचे सांगात आसा, आमचे जिविताचो एकच थारो तो जावन आसा। ताचे विने आमकां जिवीत ना मोगाचेनो, हे सत जावन आसा, हे सत जावन आसा। तेरकून तूं इसाया प्रवादी अध्याय 44 वाक्य 24 म्हणटा, तुका तुज्या आवयच्या गर्भांत घडलो सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूंचो रचणार। हांवें एकल्यानच आकाश विस्तारलें, हांवें पृथ्वी आकारली, तेन्ना म्हजे सवें कोण आसलो। हांव सर्वेस्पर सगळ्या वस्तूंचो रचणार, हांवें एकल्यानच आकाश विस्तारलें, हांवें पृथ्वी आकारली, तेन्ना म्हजे सवें कोण आसलो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। मगा बाबा आनी भयणी, त्या देखून म्हाका आनी तुका आकारलेलो, म्हाका आनी तुका आमच्या आवयच्या गर्भांत विसरलो, अभिषेक केल्लो सोमी आमचे मुखार आसा। आमचे जिविताचें सर्वस्व तो जावन आसा आनी त्या देखून आमी सांगलें तो जावन आसा सक्तिवंत देव, तो जावन आसा बळवंत देव। इज ए मायटी पावरफुल गॉड, बळवंत देव, सक्तिवंत देव आमचो। आनी त्या देवा मुखार आमी हांगासर आसा मोगाचेनो। कीर्तन 92 वाक्य 4 आनी 5 अशें म्हणटा, तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय। तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता। कितली वर्ती कृत्या तुजी सर्वेस्परा, कितल्यो गूंड तुज्यो येवजण्यो। वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, कीर्तनकाराची उतरां अर्थाभरीत अपूर्बायची। तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय। तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता। कितली वर्ती कृत्यां तुजी सर्वेस्परा, कितल्यो गूंड तुज्यो येवजण्यो। एक घडी आमी दिंबेर आसल्याडे बसून आसल्याडे आमचे दोनी हात वयर उबारया। ही उतरां म्हजे सांगाता एक घडी आमी बाबातान पातयेनीन आमी मुनिया मोगाचेनो। तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा, तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा
तुवें म्हाका संतोष बरीत केलाय. तुवें म्हाका संतोष बरीत केलाय. तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. हांव आनंदान उल्हासता. कितली वर्ती कृत्या तुजी सर्वेस्परा. कितली वर्ती कृत्या तुजी सर्वेस्परा. कितल्यो गूंड तुज्यो येवजण्यो. कितल्यो गूंड तुज्यो येवजण्यो. कितली वर्ती कृत्या तुजी सर्वेस्परा. कितली वर्ती कृत्या तुजी सर्वेस्परा. कितल्यो गूंड तुज्यो येवजण्यो. कितल्यो गूंड तुज्यो येवजण्यो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग चनो एक घडी दोळे दांपिया ते सुमया मुखार आमी आसाव. कीर्तनगराची उतरां तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोष बरीत केलाय. म्हज्या आनी तुज्या बरेपणा खातीर कितें पुरो तो करनासा. आमचे सांगात आसून कितली बरी कृत्या कितलें बरेपण म्हाका आनी तुका करनासा. ताच्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. हें सगळें ताणें म्हज्या बरेपणा खातीर केल्लें. त्या देखून आमी परतून परतून म्हणूंक जाय. आमच्या काळजांतान म्हणूंक जाय कितली वर्ती कृत्या तुजी सर्वेस्परा. कितल्यो गूंड तुज्यो येवजण्यो. हें सगळें म्हजे खातीर म्हज्या बरेपणा खातीर म्हज्या संतोशा खातीर म्हज्या आशिर्वादां खातीर. कितली वर्ती तुजी कृत्या सर्वेस्परा. कितल्यो गूंड तुज्यो येवजण्यो. कितलें बरेपण तूं आमचें आशेवन आसाय. आनी त्या देखून तूं ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत जेजू तूं आजार आसाय. तुजें दर्शन आमकां दिवंक. तुज्या सक्तेन कृपेन आमकां अभिशेक करूंक आमकां बरें करूंक. त्या देखून आमी ह्या सुमयाक एक घडी आमच्या काळजांत हांव नमान करया. अरदान करया. ताची स्तुती आमी करया. कितलो बरो कितलो वर्तो आमचो देव आमच्या मुखार आसा. आमकांत ताच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू समर्पण करया. ताची सकत ताची अगणी जाणवाय आमी ओळखून घेवया. आमकांत समर्पण करया. ताची मजत एक घडी आमी मागया. त्या सुमयाची स्तुती करून आमी गव्या गीत अर्सून गव्या पान नंबर 56. सर्व आमी उबे रावया. Hursun Gavya
हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, हरसून गाऊया, आम्ही हरसून गाऊया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Aradantuka sumyanchisu. Aradantuka sumyanchisu. Aradantuka sumyanchisu. Aradantuka sumyanchisu. Vandantuka sumyanchisu. Vandantuka sumyanchisu. Vandantuka sumyanchisu. Vandantuka sumyanchisu. Mahimantuka sumyanchisu. Mahimatuka sumyanchisu. Mahimantuka sumyanchisu. Mahimatuka sumyanchisu. स्तुतितुका sumyanchisu. स्तुतितुका sumyanchisu. स्तुतितुका sumyanchisu. स्तुतितुका sumyanchisu. Hoglabtuka sumyanchisu. Hoglabtuka sumyanchisu. Hoglabtuka sumyanchisu. Hoglabtuka sumyanchisu. Pranipatuka sumyanchisu. Pranipatuka sumyanchisu. Pranipatuka sumyanchisu. Pranipatuka sumyanchisu. Hallelujah. 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 मोगळा जिसू या बहु पवित्र साक्रामेंटांत या घडये तुझे हजरपण ओळखून घेत असताना हांगासर जमलेल्या सकड भाव भयणीक तुझ्या पांयां समर्पण करता सुमिया तुझी दैविक सकत कृपा या घडी हांगासर या आराधना वेळा विविध माध्यमांवरवीं पाती आराधनान बघिता जावच्या हरी एकल्याच्या जिवितान वाळून दी सोमिया हरी एकल्याक हितून सोमी सोडवणदार म्हणलें वळखून घेवंक ताका कृपा दी आदार दी सोमिया आणि त्या मरी पाद तुझेर पात येवन तुझेर विश्वास दवन आयिल्ल्या हरी एकल्याक तूं वापर सोमिया अभिषेक सोमिया तुझ्या सक्तेन बर तांकां मात्र न्ही जे कितें ती कोणाक हांगासर घेवन आयल्या आनी कोणा खातीर ती मागता सोमिया हरी एकल्याचे तुझी दैविक सगत हांगा थावन या वाळून दी सोमिया तांकां हरी एकल्याक आपोर सोमिया गुण कर सोमिया तुझ्या स्पर्शान बस सोमिया आनी त्या मरी पाद तू आमचो खरो देव तू आमचो बळवंत देव तू आमचो जिवंत देव म्हणले ते हांगा थावन परगट जावं दी सोमिया सुमिया तुका जावं आराधन सुमिया तुका जावं नमन सुमिया तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसयामी मगचनो मोगाल भवनो आनी भयणीनो थोडे दिसा आदीं आमचो एक पाद्र्याप आस्पत्रेंत आसलो मालगोडो आनी ताका पळोवंक हांवें एक एटेंडर दवरलो एक हिंदू भुरगो आनी ह्या पाद्र्यापान ताणें बरयलो एक बूक आसा भगवान येसू क्रिस्ता आनी वो बूक ह्या तरणाट्याक दिल्लो आस्पत्रेन आनी वो तरणाटो वाचूंक सुरू केलें वाचता राती 12 वरां म्हणसर वाचूंक सुरू केलें गे पयल्या दिसा दुसरे दिसा आनी एक दीस हांव संजेर आस्पत्रे गेल्ल्या वेळार हो म्हाका म्हणालो तुमचे इगज वा तुमचे चापूल हांगा खंय आसा लागीं म्हणालो तेका हांवें सांगलें आस्पत्रेन हांगाच आसा मुखार म्हाका वचोंक जाय म्हणालो मागोवंक जाय म्हणालो जाय तर हांव बसतां तूं वचून न्ही म्हूण सांगलें आनी त्या मारी पावत तो चापलाक गेलो थंय वचून मागणेकर इनलॉळान आयलो हांवें तेजेर विचारलें कित्या खातीर तूं गेलोय तुका कितें भोगलें म्हूण विचारलें ना हांवें बूक वाचता आसतना म्हाका जेजू विशांत समजत आसतना म्हाका इतलें भोगलें इतलो सक्तेवंत इतलो बळवंत देव तुमचो आनी त्या देखून म्हाका ताचे कडेन वचून मागा जाय ताचे मुखार दिंबेर पडा जाय म्हणून भोगलें आनी त्या देखून हांव चापलाक गेलो आनी थंयसर वचून मागून आयलो म्हणालो एक तरणाटो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो जुवांव सवांजेल अध्याय 9 आयतराचे वासाप जेजू एका कुरड्याक दिश्ट दितचे हे घडीत आमी नियाळटा आनी थंयसर जेजून एका कुरड्याक दिश्ट दिल्या उपरांत थंयसर जेजू दिश्ट दिता आसतना ह्या कुरड्याक एक सवाल विचारता देवाच्या पुताक तूं सत मानताय आनी तक्षण तो म्हणटा सैबा
तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत म्हणटा. जेजू म्हणालो, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तोच तो. कुरडो सक्ताना जबाब दिवन म्हणालो, हांव सत म्हणटा सुमया. आनी सरपडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या कुरड्याची पातयेनी तसो भावार्थ आनी त्या देखून तो म्हणालो, वय हांव सत म्हणटा. आनी त्या सोमया मुखार सरपडलो, त्या सोमयाक ताणें नमान केलो. जुवांव सवांजेल अध्याय 8 वाक्य 12 म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक उजवाड दिवंक, न्हय केवळ दोळ्यांक कुडीक उजवाड, बगार आमच्या सगळ्या आत्मीक जिविताक उजवाड दिवंक आयिल्लो खरो उजवाड सुमी आमच्या मुखार आसा मोगाचे न्हू. तेगून तूं सांपावलो पिलिपिकारां बरोवन अध्याय 2 वाक्या 7 बरयतना तो म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या सामसामपणाक लाभदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक संपूर्ण खाली केलो. एक उजवाड जावच्या खातीर, हेरांक जिवीत दिवच्या खातीर एक गुलामाचें रूप घेतलो, खालतो जाल्लो आनी हर एकल्याक जिवीत दिल्लो. हर एकल्याक जिवीत दिल्लो, हर एकल्याच्या जिविताक उजवाड दिल्लो, बरो केल्लो सुमी आमचे मुखार आसा मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो. आनी तो आयिल्लो उजवाड दिवच्या, हेरांच्या उजवाड दिवच्या ह्या खातीर ह्या संवसाराक तो आयिल्लो. आनी त्या देखून वस्तू सुमी आमचे मुखार आसा, आमचे मुखार आसा मोगाचें खरो उजवाड, संवसाराचो खरो उजवाड, आमचे आत्मीक जिविताक उजवाड दिवचो हर एका घडये आमचे संगी रावता मोगाचें न्हू. देखून आज जेजू म्हाका आनी तुका विचारता तेंच सवाल ताणें कुरड्याक विचारलेलें, देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय गी, हांव सोमी आनी सोडवणदार म्हण तूं सत म्हणटाय गी. पेद्रून ताका जबाब दिली, तूं जीवो देव, खरो देव, देवाचो खरो पूत म्हूण जेजूक साक्ष दिल्ली. आज आमी ह्या जेजूक कितें साक्ष दिता? हो खरो उजवाड, तसो सोमी सोडवणदार हे आमी भावार्थान पातयेता गी, वळखता गी मोगाचें न्हू. त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया मोगाचें न्हू. ह्या काळजाक आमीच विचारया, जेजू आज तुजे लागीं तुजें नांव कान विचारता, म्हाका तूं सत म्हणटाय? तुमची जबाब त्या जेजूक न्हय केवळ ओंठांनी, बगार काळजान तावन. आमी त्या तरणाट्याचें घडीच सांगलें, केवळ एक बूक वाचलो, जेजू विशांत ताणें समजालो आनी म्हाका म्हणालो, तुमचो देव इतलो बळवंत, इतलो शक्तिवंत गी. आनी त्या देखून हांव चापला गेलो, हांव दिंबेर पडलो, मागलें. ताचे थंय भावार्थ एका लेखान कीर लावलो. जेजू थंय पातयेनी, मोगाच्या बाबा भयणी, इतलीं वर्सां हांव आनी तूं क्रिस्तांव, म्हजो आनी तुजो भावार्थ, म्हजी आनी तुजी पातयेनी जेजू थंय कितली मोगाच्या बाबा भयणी. जेजू खरो सुमी सोडवणदार म्हूण तो सत म्हणटाय? कुरड्या परी हांव आनी तूं, हांव सत म्हणटा सुमया म्हणूंक सकता गी मोगाच्या बाबा भयणी. आमी आमकांत विचारया आनी आमचो भावार्थ पातयेनी ह्या जेजू थंय आमी घट करया मोगाचें न्हू. आमचे संगी तो आसा, दीस रावत हर एक घडी आमचे संगत रावता. आमचे जिवीत चलोवन वचे ताणें, हांवें आनी तुवें न्ही. आमचे जिवितान बरेंपण करचें ताणें, आमच्या सुखा दुखांत पिडेशिडेन आमच्या जिविताच्या हर एका घडीतांनी आमच्या बगलेक रावचें ताणें. आमी वळखता वळखना, आमी पातयेता पातयेना, पूण तो खरेपणी आमचे संगी आसा. हे आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू.
ओळखून घेवया आनी म्हणया सुमया सतमंता तूं खरो देव, तूं सुमी आनी सोडवणदार म्हूण सतमंता सुमया पाती येता. तुमचो जिवो देव, तुमचो संवसाराचो खरो उजवाड सुमया पाती येता सुमया. त्या सुमयाचेर पातयेन आमचो भावार्थ परगट करन आनी सुमी आमचे संगी आसा म्हणलें तें वळखून आमी गावया गीत आमचे संगी तूं आसाय पान नंबर 24. बेंबिरांत ते आमकां दोस्ताना धैर्यान आमकां बरच्याक दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां जोन दिवच्याक वसू सुमी जेजू आमचे संगी रावता, आमचे संगी आसा. आमी एकसुरी न्ही आनाता बरी आमकां साडिना, बदलाक आमच्या बगलेक तो रावता. बेबिरांते आमकां दोस्ताना धैर्यान आमकां तूं बरताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां जोड दिताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां जोड दिताय जेजू. आमचे संगी तूं आसा, सुखा दुखा तूं संगी आसा. जेजू तूं जीसस आमकां तूं जीसस. कंत बेजाराय आमकां मेळटा आमचे जिविताचो वांटो दी आनी त्या घडये संतोष आमच्या काळजान दोबोरता. हेरां आमकां दुखची उतरां आमकां बेजार करची उतरां उलयतना हेरांक बोगसूंक हेरांक सांगता राजी जावंक मोगान चलोवंक आमकां बोल दिवचो जेजू आमचे संगी आसा, आमचे संगी रावता. त्या हर एका घडये आमकां बुजयता, आमकां धैर्य दिता, आमकां तो सांगात दिता. आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं बरताय जेजू.
दोसो कृपा तू दिताय जेजू आमचे सगळे तू आसा सुखा दुखा तू सगळी आसा जेजू नीव तुझी ससाय आमकां नीव तुझी ससाय आमचे सगळे तू आसाय सुखा दुखा तू सगळी आसाय जेजू नीव तुझी ससाय आमकां नीव तुझी ससाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो जेजूच्या जीवनपणा उपरांत तशीच पवित्र आत्म्याच्या येण्यामारी पात धैर्यान सक्तेन बरयल्ले दारां उक्तीं जालीं आनी ते वचून जेजूच्या नांवान शिकोवंक लागले जेजूच्या नांवान आज जपां अद्भुतां करूंक सांगले कितल्या जाणांकी बरें जालें बरी खबर परगट जाली आनी त्या वेळार ह्या सिसांक कैद केल्लें धर्मदूताची कृत्या पुस्तक अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 8 कैद केल्ल्यांनी धर्मदूतांक म्हणली त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाय म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली न्ही आनी तवळ पेद्रो म्हणटा देवाक काळजाई जाय मनशांक न्ही देवाक काळजाई जाय मनशाक न्ही ताणें आमकां बरें केलां ताचे सकत आमी अनुभव केल्या तो आमचे संगी आसा ते देखून ताच्या नांवान आमी उलयनासतना आनी कोणाच्या नांवान आमी उलोवची आनी वाक्य 40 सिसांक जरबाद मारले आनी जेजूच्या नांवी तांणी केदींच उलयनाय म्हणून तांकां ताकीद दिवन वचोंक सोडलें आनी तवळ वाक्य 41 म्हणटा पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मर्याद बगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन फाटीं परताले आनी जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले जेजूच्या नांवा खातीर हें बरो सोसूंक मेळ्ळें म्हणल्याक तांकां संतोश भोगलो आनी जेजूच्या नांवान ते गेले आनी जेजूस क्रिस्त म्हणलें सत तांणी सगळ्यांनींतल्यांनी परगट करूंक सुरू केलें. Praise the Lord. 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 मगचनो जुवांचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 11 म्हणटा जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती घालून म्हज्या दोळ्यांक लायली उपरांत सिलोम थोड्याक वच आनी दू म्हूण ताणें म्हाका सांगलें आमी दुतास म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. आतां जेजू नांवाच्या एकल्यान ती बेगीन म्हज्या दोळ्यांक लायली सिलोम थोड्या वच दू म्हळें मगचनो जेजूचें नांव परगट करचें नाका म्हणली ताकीद कित्याक जेजूच्या नांवान आज जपां अद्भुतां घडटलीं त्यात जेजूच्या नांवाच्या व्यक्तीन आपडलें बरी भलायकी मेळ्ळी म्हणून तो कुरडो साक्ष दिवंक लागलो मगचनो जेजूच्या नांवाची सकत अगणित आनी त्या देखून आमच्या तोंडार आमच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार बेजारा वेळार पडणे वेळार सुलवणे वेळार आमी उलो मारचें एक नांव जेजू परतून आनी परतून कित्याक त्या नांवांत हांव वालता बुजावन त्या नांवांत हांव वालता सकत त्या नांवांत हांव वालता संतोश त्या नांवांत हांव वालता आजापां अद्भुतां असर्यां आमच्या दिसपट्या जिवितान मोगाचें ताचें की वर्तें नांव दुसरें ना त्या देखून तूं सांत पावलान फिलिपिकारांक बरोवन अध्याय 2 वाक्या 9 आनी 11 म्हणटा सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशिवेली भगवा जाय म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हणून हर एका जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी पळय ही उतरां धर्मदूताच्या जिवितांत सरी जाली जेजूच्या नांवान परगट केलें जेजूच्या नांवा खातीर हें मेळ्ळें म्हणून हांव मर्याद भोगूंक मेळ्ळें म्हणून संतोश पावले आनी जेजूस क्रिस्त म्हूण तांणी परगट केलें आनी आतां परत सांत पावलो तेंच म्हणटा सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें
अशें ताणें कुशी वेली बागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगडी जाय म्हूण हर एका जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. त्या देखून आमच्या जिविताक उजवाड दिवचो सोमी, तो खरो देव, तो सोमी जिवो देव आमचे मुखार आसा. मोगाच्यानो ही उतरां म्हजे सांगात एक घडी म्हणी आमी साम पावलान म्हणली सोबीत उतरां. मोगाच्यानो सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें, सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली, अशें ताणें कुशी वेली बागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक, बागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय आनी परगटी जाय हर एक जिबेन हर एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी, जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी, जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी, जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी, जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाच्यानो जुआंव सोवांजेली अध्याय 14 वाक्या 13 आनी 14 म्हणटा बापाची महिमा पुता मारिपात परगट जावच्याक मुझे नावी तुम्ही कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुम्ही कितेंय मुझे नावी मागश्या जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. ही सोमयाची उतरां. मुझे नवी कितेंय तुमी मागश्यात, मुझे नवी तुमी कितेंय विचारशात तें तुमकां हांव दितलो. सोमयान बसून गेल्या. त्या देखून त्या नांवाक बागवा जाय दिंबी, त्या नांवान आमी उलो मारल्यार आमकां हर एक बरेंपण आमच्या जिवितान मेळटा. त्या देखून तो किर्तन 30 आनी 4 वाक्या 15 आनी 16 म्हणटा सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो आत्म सुभागी. सर्वेस्पराचे दोळे ताचो मोग करतेल्यांचेर आसात, तो तांची बळिश्ट ढाल आनी बळवंत आदार. त्या देखून कोण पळय त्या नांवाचेर विश्वास दवरता, सोमया जेजूक क्रिस्त म्हणून मानून घेता, सोडवणदार मानून घेता, तांचे सांगाता तो रावता म्हणटा. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो आत्म सुभागी. सर्वेस्पराचे दोळो ताचे मोग करतेल्यांचेर आसात, तो तांची बळिश्ट ढाल आनी बळवंत आदार. ही उतरां परतून म्हज्या सांगात एक पटी म्हणची सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो आत्म सुभागी. सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो आत्म सुभागी. सर्वेस्पराचे दोळे सर्वेस्पराचे दोळे ताचो मोग करतेल्यांचेर आसात, ताचो मोग करतेल्यांचेर आसात, तो तांची बळिश्ट ढाल तो तांची बलिश्ट ढाल आनी बळवंत आदार आनी बळवंत आदार आनी बळवंत आदार आनी बळवंत आदार आनी बळवंत आदार. आनी बळवंत आदार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो एक घडी परत आमी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. जेजूच्या नांवाक आमी उलो मारया. मोगाच्यानो जेजूच्या नांवांत सकत आसा. तसो सोमी क्रिस्त सिसांनी परगट केल्लो, साम पावलान परगट केल्लो, तसो सोमी आमच्या मुखार दुसरो न्ही, तसो जिवो खरो सत्यवंत बळवंत सोमी आमच्या मुखार आसा. ताच्या नांवाक आमी उलो मारया आनी म्हणया जेजू म्हजी बिरमत पाव, जेजू तुजी सकत म्हाका दी, जेजू म्हाका कृपा दी, जेजू हांवें मागल्यांक आपडो, जेजू हांवें कोणाक तुका समर्पण केलां ताचे सांगात राव जेजू, जेजू म्हजे सांगात राव. त्या जेजूचें नांव कान आमकां कितें मागूंक आसा, कितें समर्पण करूंक आसा आमी करया. मोगाचें त्या सत्येचे बळवंत नांवाचेर आमी पातयेवया. मोगाचें तें नांव उलो मारतना त्या नांवांत सकत आसा, त्या नांवांत बरेंपण आसा. उलो मारया. त्या कोडकारांनी बोबो मारल्यो, त्या कुरड्यांनी जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणालो. ते कोडकार म्हणाले जेजू तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून म्हाका खुशी आसा, नितळ जा म्हणे. जेजू दाविदाच्या पुता त्या कुरड्याचो ताळो ताका आयकलो. आज आमी जेजू म्हणून उलो मारतना तो आयकता, गुंता, पळयता, आमचेर नदर घालता, आमकां मागल्लें दिता. मोगाच्या बाबा भयणी पातयेनीन जेजू म्हजी बिरमत पाव, जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हजी काकोल्त कर, जेजू म्हजे सांगात राव,
जेजू म्हजे जिवी सोलोन व्हरू, जेजू म्हाका आशिर्वादांनी भर, जेजू म्हजे कुटाम सांबाळ, म्हज्या भुरग्या बाळांक सांबाळ. हर एक संगती आमी ताच्या पांया तळा दवरया मोगाचे न्हू, मागया पातयेनीन बावरतान. तर त्या जेजू म्हणल्या त्या नांवाचेर विश्वास दवरून आमची मागणी त्याच्या पांयांतळ समर्पण करतना त्या जेजूच्या नावाक महिमा दिवन आमी गव्या गीत येसू नामान ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 67. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಚ್ಚೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಚ್ಚೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो लुकास वांचेल अध्याय 4 वाक्य 18. सुमयाचे मिसांव गितें सुमयान मिसांव सुरू करताना तो परगट गेल्लें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटून ताणें म्हाका अभिशेक केला. आनी ताच्या उपरांत कुरड्यांक दिश्ट तेरगोन कुरडे केवल न्हय कुडीचे आत्मिकी कुरडे जाल्ल्यांक दिश्ट दिवचे खातीर सोमी ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाचे न्हू. हर एक तराची दिश्ट दिवचे खातीर हो संवसाराचो उजवाड ह्या संवसाराक आयिल्लो. त्या देखून तूं जुवांवच्या वांजेलान अध्याय 8 वाक्य 12 जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड लाभतलो. त्या कुरड्याक जेजून बरें केल्लें, पूण ते शास्त्री फारिझेव धर्माचे मुखेली
हे स्वीकार करूंक जेजूची सकत जेजूची पदवी स्वीकार करूंक तांकां मन नातलें आनी त्या देखून त्या कुरड्याक अन्न कुरड्याची थणकी कुरड्या कडेन परत सवालां खंय पण वो जेजू विरोध सांगता जेजू विरोध उलयता ताणें केल्लें न्ही म्हणलें समजोवच्या खातीर परतून आनी परतून तो सवालां विचारता पूण जेजून फारिसेवांक दिल्ली एक जबाब नितीचें फैसल दिवं म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयलां कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयलां ही जेजूची उतरां तवळ फारिसेव म्हणाले तर आमी कुरडे गाय आनी तवळ जेजू म्हणटा तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जातेनान पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांत आसात त्या देखून मोगाचें थोडे फावटी आमची परिस्थिती येस आमकां सारकें दिसता कुडीची दिश्ट आसा पूण आत्मीक कुरडेपण थोडे फावटी आमचें थंय आसा आत्मीक कुरडेपण जेजूक संवसाराचो उजवाड तो सुमी सोडवनदार म्हणलें आमी स्विकार करूंक मस्त बरी चलवत हांव मोगाचें न्हू आमच्या दिसपट्या जिवितांत त्या देखून आज आमी आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक जाय आमच्या जिवितांत कसलें पुरो आत्मीक कुरडेपण आसा तें आमी पळोवंक जाय त्या देखून परत एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू एक घडी आमच्या जिविताचेर एक घडी आमी नदर घालया म्हजे थंय आत्मीक कुरडेपण आसा गी आनी प्रत्येक जण म्हजो भावार्थ म्हजी पातयेनी जेजू क्रिस्ताचेर सोमी आनी सोडवनदार जेजूचो क्रिस्त हांव मानून घेता गी मोगाचें न्हू वा म्हज्या जिवितांत सोमी हांव तुवें तें केल्यार हें केल्यार असर हें केल्यार मात्र तूं म्हजो सोमी म्हजो सोडवनदार आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत हर एका दिसा आमच्या जिवितांत जावची आजापां अद्भुत आमी पळयना आत्मीक कुरडेपण आमचें थंय आसता आत्मीक कुरडेपणा वरवीं आनी एकल्या थंय त्या जेजूक पळोवंक त्या सोमयाक पळोवंक आमी सुकता तांचे थंय बरेपण पळोवंक सुकता जेजूची गती तीच जाल्ली शास्त्री फारिजेव धर्माचे मकेली जेजून केल्लें बरेपण ते पळोवंक सकोनान दैवीक सकत ती पळोवंक सकोनान त्या देखून सांगलें आत्मीक कुरडेपण तांचें तें आसलें आज आमी हेरांनी आमकां करचें बरेपण हेरां वरवीं जावचें बरेपण आमच्या बोवारी आमी तें स्विकार करता मानून घेता गी मोगाच्या भावा भयणी वा आमी आणकी त्या आत्मीक कुरडेपणांत लोलता एक घडी आमच्यात आत्मीक जिविताचेर नदर घालया आमची जिविताचेर कसलो काळोख आत्मीक काळोपण कसलें वायट आमचें थंय आसा एक घडी आमी व्हरून पळोवया मोगाचें न्हू देवाचें उतार आमी आतां आयकूंक वेता देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक वेता मोगाचें न्हू जो कोण म्हजें उतार आयकता तो काळोखान सोलचो ना जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सोमकोचो ना ही जेजूची उतरां त्या देखून आमी जेजूचेर पातयेता जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार आमी काळोखान आसूंक साध्य ना कित्याक जेजू उजवाड तर आज हें देवाचें उतार नियाळ करतना ह्या देवाच्या उतराचो उजवाड आमच्या जिवितांत परजळून दी हर एकल्याच्या जिवितांत परजळून म्हणून आमी मागया त्या देखून उबे रावन ही जग केल्ला बेळकागी बा देवा एक चरण देवाच्या उतार आयकूंक तयार जावन देवाच्या उतराचो उजवाड सोमयाचो उजवाड आमी घेवंक प्रत्येक जण ह्या देवाच्या उतरां मारिपाक आमच्या खाल जमानाक उजवाड जावन ये सोमया आमचे खाल जमाना ह्या घडये उजवाडाय आमचे थंय आसलो तो आत्मीक कुरडेपण ते पयस कर आमच्या जिवाक आमच्या कुडीक उजवाड दी आनी त्या मारिपाक देवाचे उतार आमी घेवं देवाचे उतार नियाळ करूं त्या देवाच्या उतराची सकत आमकां अनुभव करूं उजवाड दी म्हणून त्या सोमया कडेन ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू आनी सोमी उजवाड आमच्या जिविता उजवाड दी म्हणून त्या उजवाडा कडेन आतां आमी मागया पान नंबर 136 जग केल्ला
ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗಿ ಬಾ ದೇವ ಈ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲಿ ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿತ್ತಲಿ ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗಿ ಬಾ ದೇವ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांसलसो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड लाभतलो फारेजेव ताका सांगी लागले तूं तुजेच विशयेन साक्ष दितलोय तशें जाल्यार साक्षेक मोल ना जेजून तांकां जाप दिलो म्हळें हांव म्हजेच विशयेन साक्ष दिता तरी म्हज्या साक्षेक मोल आसा कित्याक हांव खंय तावन आयलां आनी खंयसर वेता तें तुमी नेणात तुमी सैमीक दृश्टेन फैसल दितात हांव कोणाचेरय फैसल दिना देवाचें उतार हें जिवितांत मोगाचें न्हू उजवाडाची गरज हर एकल्याक मुस्तो आसा आनी ह्या विशयेंत आज आमी नियाळ करता मोगाचें न्हू फाटल्या थोड्या मागण्या जमतींनी आमी नियाळ केलो जेजू आमच्या दोणेर जिवीत म्हणल्यार दोणेर आसो गरज आनी तो थोडे फावटी आसतानाय तो मौन आसता तर ताजें कारण कितें म्हणल्या विशयेंत आमी फाटल्या थोड्या दिसांनी मागण्याच्या जमतेर आमी नियाळ केलो आयच्या दिसा एक मॅट मुखार वचून तो जिविताच्या दोणेर जेजूची गरज आमी नियाळत आसतना जेजू जावन आसा उजवाड तर हो उजवाड म्हज्या जिवितांत आसता आसतना म्हजें जिवीत यशस्वी बरयत म्हजें जिवीत भलायके बरयत म्हजें जिवीत आशिर्वादीत समाधानाचें जावंक शकता उजवाड म्हळ्यार कितें उजवाड म्हळ्यार कितें आमी हर एकलें जाणो मोगाचें न्हू उजवाड म्हळ्यार तो एक परजळ वा तें उगडापण परजळ वा उगडापण आनी एका रितीन अर्थ सांगचें जाल्यार दिसांतलें दिसोंक करचें तसलें एक वेवस्था काळोखांत आमकां कांय दिसना पूण उजवाड आसल्यार खंयची वस्तू खंय दवरल्यार दिसता उजवाड जावन आसा खंयसर मेळा जंय या खंयसर लिपोवन उरलां तें उजवाडाक हाडचें तसलें एक सकत या एक स्टेट ऑफ थिंग्स म्हूण आमी सांगीत उजवाड आसल्यार आमी ताका दीस म्हणटा उजवाड आसल्यार आमी ताका दीस म्हणटा केदाळ उजवाड ना ताका आमी काळोख या रात म्हणटा थोडे फावटी उजवाड जर तर चिंतया मोद्यान रातीच्या 12 वरार थंयसर मोद्याच्या रातीच्या 12 वरार थंयसर उजवाड आसा जाल्यार सुर्याचो उजवाड आसा जाल्यार ताका आमी दिसत म्हणटा उदाहरण सांगचें जाल्यार आमी हांगा तावन प्लेनार चिंतया एक अमेरिका येता आमच्या वाचार रातीची 12 वरां तरी जर तर आमी अमेरिका कुशीन पावता या अनेका विश्वाच्या अनेक कुशीन पावता रातीची 2 जावंक पुरो 3 जावंक पुरो थंयसर उजवाड आसा देखून आमच्या वाचार
रात्रीची 12 आणि 1 आणि 2 दाखयल्या रे आमी म्हणटा कितें उजवाड तो दीस म्हणटा शिवाय रात म्हणना कित्याक थंयसर आसा उजवाड आनी त्या देखून ताका आमी दीस म्हणटा तेंच थोडे फावटी आमी सांजेर चिंतया 5 वरां जाता आसतना काळोख पडटा म्हळ्यार सूर्य यज्ञ अस्तम जाता सदांचे दीस म्हळ्यार 6-7 वरां आसल्यार 5 वरार जर तर सुर्याचो उजवाड ना ताका आमी काळोख जालो या रात जाली म्हणटा मोगाचें अनेका अर्थार सांगचें जाल्यार उजवाड या म्हणजे दीस वा रात टायमाचेर उंदोवन ना तो उजवाडाचेर उंदोवन आसा परत सांगता दीस वा रात टायमाचेर उंदोवन ना बगार उजवाडाचेर उंदोवन आसा आतां जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड आनी खेदाळा जेजू आसा थंयसर दीस आसा म्हळ्यार थंयसर आमकां हरएकी दिसता थंयसर परजळ आसा थंयसर उगडापण जाता थंयसर सबार संगती आमकां कळीत जातात जेजू आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत उजवाडांत भरता आनी त्या देखून इसाया प्रवादी भोव अर्थबरीत रितीर 60वें अध्याय 60व्या अध्यायांत पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यांत अशें सांगता ही निजायकी म्हाका वाक्य वाचता आसतना मस्त खुशी जाता कित्याक म्हणटा म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा उठ परजळे जा तुजो उजवाड आयला उठ परजळे जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी पळय हांगासर एक विशिश्ट एक चिंताप हांगासर इसाया प्रवादी म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार दवरता आनी तो इसाया प्रवादी म्हणटा तुजे थंय उजवाड म्हळ्यार सर्वेस्पर स्वामीन जेजू आयला आनी ह्या उजवाड तुजे ते आसा देखून तुजें जिवीत परजळोन आसा तरी पूण राष्ट्रांच्या लोकांचें जिवीत काळोखांत आसात ते कश्ट जातात ते नश्टान भरल्यात असमाधानान भरल्यात आनी त्या देखून ते सर काळोखांत आशिल्ले व्यक्ती तुजे सरशीन येतात कित्याक तुजे सरशीन येतात तुजे थंय जेजू आसा तुजे थंय परजळ आसा तुजे थंय समाधान आसा तूं तांकां बरें करूंक शकताय तूं तांकां बरें जिवीत दिवंक शकताय हे सगळे अंधकारांत कश्टांत नश्टांत पिडेंत खंतींत बेजारांत अपमानांत नालिसायांत आनी सर तराच्या कितें काळोख ह्या अंधकाराच्या जिवितांत भरला तसले व्यक्ती तुजे थंय येतात खेदाळा जेजू तुज्या जिवितांत आसा तुज्या जिवितांत आसा आनी पवित्र पुस्तक एक मॅट मुखार वचून सांगता तो 60व्या अध्यायांत खेदाळा तुका सुर्याची गरज ना कित्याक सूर्यो आमकां उजवाड दिता चंद्र रातच्या वेळार उजवाड दिता पूण ह्या दोगांयची तुका गरज पडची ना पवित्र पुस्तकांत 19वें आनी 20वें वाक्य ह्या प्रमाणे सांगता ह्या फुडां दिसाचें सूर्य तुजो उजवाड जावचो ना येदोळ पर्यंत कितें जाल्लें तुज्या जिवितांत रक्त मासान तूं जियेत आसतना तुका सूर्य आयलो जाल्यार मात्र तूं म्हणटाय वो दीस उजवाड म्हणटाय पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर तुज्या जिवितांत जेजू आयलो जाल्यार थवळ तूं सूर्य आयलो देखून उजवाड म्हणनाय आनी रातचें चंद्राचो प्रकाश तुका उजवाड दिवचो ना तो चंद्र आसा देखून तो राती कुशाल बरीत आसचें न्हय बगार जेजू तुज्या जिवितांत आसा त्या देखून सूर्य आसूं दी ना जावं दी चंद्र आसूं दी ना जावं दी तूं सदांच कुशाल बरयत पवित्र पुस्तक म्हणटा
ह्या फुडें दिसाच्यो सूर्यो तुजो उजवाड जावचो ना, रातचे चंद्राचो प्रकाश तुका उजवाड दिवचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सस्तेक उजवाड जातलो आनी तुजो देव तुजी महिमा जातलो. ह्या फुडें तुजो सूर्यो अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सस्तेक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. मोगाचे न्हू, हें वाक्य मस्त गरजेचें. तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. खेदाळा जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांचे रुदानाचे दीस सोंपतले. आनी खरेंच मातसो काळ जावन आसा. हांवें आनी तुवें जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवचो तसलो, आमच्या जिविताच्या दोणेर बसोवचो तसलो एक काळ जावन आसा मोगाच्यान. आनी त्या देखून रक्तमासाच्या सैमांत म्हाका आनी तुका सुर्याचो उजवाड गरज आसा, तर आत्म्याच्या सैमांत हांव तूं बरयल्ल्या वेळार सूर्यो आसल्यार नासल्यार म्हाका आनी तुका व्यत्यास बगना. कित्याक हांव आनी तूं एकदम जाणवून ह्या उगडापे आमच्या जिवितांत विविध संगती घडटात. आमकां सबार संगती दिसतात न्ही ह्या सुर्याच्या उजवाडा वरवीं, बगार जेजू आमच्या जिवितांत आसल्या वरवीं आमकां दिसता. त्या देखून हांवें सांगलें टायमा वरवीं उजवाड न्ही, वो वेळा काळा वरवीं उजवाड न्ही, बगार जेजू आत्म्याचो उजवाड म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाल्ल्या वेळार ती कितलोय वेळ तो जावं दी, खंयचो वेळ तो जावं दी, आमच्या जिवितांत उजवाड आसता. रेल्म ऑफ द स्पिरीट म्हणटा, रेल्म ऑफ द फ्लॅशांत सूर्य आनी चंद्र जाय, पूण रेल्म ऑफ द स्पिरिटार तुका सूर्याची आनी चंद्राची गरज ना. त्या देखून कीर्तन 27 कीर्तन 27 वर्स 1 म्हणटा, पयलें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें थाराण. कितें तें म्हणटा? सर्वेस्पर म्हजो उजवाड. केदाळ तो म्हजें उजवाड जाता, म्हज्या जिवितांत थाराण जाता, म्हाका आनी तुका सुटका सोडून लाभता आनी आमी संतोश भरीत जाता. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार सांजवांच्या पयल्या अध्यायांत 4थें वाक्य म्हणटा, रसल्ल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. कोणा तावन जीव जोडलो? सोम्यान जेजू तावन जीव जोडलो आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. परत वाचता, रसल्ले हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. झाडां आमी लायता, त्या झाडाक उदक तें ओडटा, उदक ओडटा आनी दर्निंदासचें उदक ओडटा, दर्निंदासचें फर्टिलायज या कितें म्हळ्यार गोबर या फलवत्ता कितें आसा तें ओडटा आनी त्या झाडाक जीव भरता. आनी तें जीव भरल्या वरवीं तें झाड फुलां दिता, तें झाड फळां दिता. तशेंच हर एक मनीस, हांव आनी तूं केदाळा ह्या जेजू म्हणल्या शब्दांत, देवाच्या शब्दांत हांव आनी तूं जीव जोडटा आनी तो जीव जोडून हांव आनी तूं उजवाड जावंक पावता, फळां दिता, फुलां दिता अनेकल्याक, आनी अनेकल्याचें जिवन संतोश भरीत जाता. म्हजें जिवन संतोश भरीत जाता, कित्याक हांवें जोडचो जीव त्या सोम्या जेजूच्या त्या तावन जावन आसा. वो एक आमकां मोगाचें अवकाश जावन आसा. सर्वेस्पर सोम्या जेजून दिल्लो हर एकल्यांनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमकां एक अवकाश. आनी पवित्र सभा, म्हजी आनी तुजी पवित्र सभा, ही कॅथोलीक पवित्र सभा कितें म्हणटा म्हळ्यार विविध कारणां खातीर आमच्या जिवितांत पथकाच्या सैमांत पडोवन आमी काळोखान जर तर जियेता जाल्यार करेजमाच्या काळार परत हांव आनी तूं फाटीं येता, पथकी जिणेक फाट करता आनी तो उजवाडच्या सोम्या जेजूक आमचो जावंक घेवंक पवित्र सभा म्हाका आनी तुका उलोव दिता. आनी ह्या खातीर त्या वेळार
आव्हान तूं उजवाडता परजळता आनी एफेसकारांक बरयल्ल्या 4 अध्याय 17 वाक्यांत सांग पावलो ह्या मुखांत अशें सांगता जर तर तुज्या जिवितांत तो उजवाड ना तर आमी अंधकारान बरोवन आसा म्हणून हें उतार म्हाका तुका सांगता पयत पुस्तक म्हणटा एफेसकारांक बरयल्लें 4 अध्याय 17 वाक्य सोमियाच्या नांवान हांव तुमकां सांगता तुमी ह्या फुडां अनभवते बरींची येवचें न्ही ताजें चिंताप सार नातिल्लें तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला की तांच्या गिन्यानाचेर कितें पडला अंधकार पडला देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना तांचें नेणारपण आनी काळजाच्या दारुणाई साका कारण हांगासर आमी पळयता मोगाचें न्हू गिन्यानाचेर अंधकार पडला गिन्यानाचेर अंधकार कित्याक पडला ताज्या गिन्यानाचेर जिजो ना ताज्या मोथेन जिजो ना ताज्या काळजान जिजो ना आनी त्या देखून अंधकार पडला अंधकार पडले वरवीं कितें जालां तांच्या चिंतपांत सार्थ नातुल्लो जाला तांच्या चिंतपांत फळ दिवचें आसलें कसलें येना तांच्या चिंतपांत फूल दिवचें आसलें परमळीत फूल दिवचें आसलें कसलें सगळें मोगाचें न्हू सगळें अंधकारान भरलां आनीक हो काळ खरेंच मातसो म्हाका आनी तुका मोगाचें न्हू उलो दिता दारूण काळजांत हांव न्हू हांवें थंय भायर येवचें पासत पयत पसत तें अंधकार कित्याक पडला म्हणटा अंधकार कित्याक पडला कित्याक म्हळ्यार काळजाच्या दारुणायस हाका कारण आनी हो खरेंच मातसो काळ जावन आसा काळजाच्या दारुणायेत हांव न्हू भायर येवन मोवाळ काळीज घेवन हो उजवाड म्हजो आनी तुजो जावन घेवंक मोगाचें न्हू आनी त्या देखून एक जेजू एक बऱ्यांतली बरी एक ओपारी मुखांतर आ उजवाडाच्या म्हत्वा विशयन सांगता मुस्तुपुटी आमी तें आयकलां सालोकाच्या 15व्या अध्यायांत 8वें ते 10वें वाक्य मोगाचें न्हू हें मुस्तुपुटी आमी आयकलां पूण आज ताजो अनेका खुशीन आमी आयच्या दिसा नियाळटा आसतना निजायकी आमकां व्हरती खुशी खंडी जावन भोगतली आनी तें सांगता तें पयत पुस्तक सांगता कोण एक स्त्री आपणा लागीं आशिल्ल्या 10 नाण्यांतलें एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारन तें मेळासर सत्रायन सोदिना जायत तें मेळटच आपल्या इश्टिणीक आनी शेजारणीक आपोवन ती म्हणटा म्हजे सांगाता संतोश पावा कित्याक भायर पडलें नाणें म्हाका मेळना तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रोडून जिणी बदल्ल्या एका पातक्या विशीं ती सर्गी दिवदूत यस प्रमाणे संतोश पावतले हांगासर पळया त्या स्त्रिये कडेन साबार नाणी आशिल्लीं आमचे कडेन साबार नाणी एका टायमार आशिल्लीं जावं पुरो आमी ग्रस्त जावन आशिल्ले जावं पुरो आमी भयंकर घन म्हळ्यार रेस्पेक्टेड पर्सन्स जावन आशिल्ले जावं पुरो एका टायमार आमचे कडेन भलायकी म्हणलें नाणें भारी बरें आशिल्लें आनी आमी यंग एंड एन्थुजियास्टीक जावन आशिल्ले जावं पुरो आमच्या जिवितांत प्रभाव म्हणलें नाणें भारी एक बऱ्या तरान आशिल्लें आज तें नाणें भायर पडलां यशस्वी म्हणलें नाणें म्हजें तें आनी तुजें तें आशिल्लें आनी आज तें नाणें भायर पडलां शांती म्हणलें नाणें म्हजें तें आनी तुजें तें आशिल्लें आज तें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भायर पडलां म्हजें तें समाधान ह्या संबंध म्हणलें संबंधाचें नाणें आशिल्लें तें भायर पडलां आनी पयत पुस्तकांत आमी एक पळयलें जाल्यार भायर पडल्या वेळार ती स्त्री पयलें कालें करता पयत पुस्तक म्हणटा भायर पडत जाल्यार दिवो पेटयता पयलें कितें करता दिवो पेटयना जाल्यार कितें जाता थंयसर काळोखांत तिच्या घरा नाणें पडलां म्हूण गुत्त आसा पूण खंयसर पडलां म्हूण दिसना चिंतया ती जर तर नाणें मेळ्ळा जेवण काळोख आसा घराच्या सुत्तू येता सगळ्या रुमांनी भोंवता पूण खंयसर तिका तें नाणें मेळोवंक साध्य आसा मेळना 10 जाणां गाडयता आनी नाणें सोद म्हणटा त्या काळोखांत नाणें मेळना नाणें केद्या वेळार मेळटा नाणें थंयसर दिवो पेटयल्ल्या वेळार मात्र मेळोवंक साध्य दिवो पेटय जाय ताज्या उपरांत सारोण घालन तें जण पळय जाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू सुकोवन गेल्लें नाणें
आज मेळाचे जाल्यार पवित्र आमच्या पवित्र सभा म्हाका तुका उलोव दिता मोगाचे न्हू परत तुज्या जिविताक जेजूक आपोवणें दी खंयसर जेजू ओपारे मुखार सांगता फांताक रोडोन जिणी बदली फांताक रोडोन जिणी बदली आनी जेजूक तुज्या जिवितांत हाडणें आनी हो जेजू तुज्या जिवितांत तुज्या घरांत परत समाधान दितलो तुज्या शेजाऱ्या समाधान दितलो तुज्या प्रभाव तुका दितलो तुका यशस्वी दितलो तुका ग्रेसकय दितलो समाधान दितलो आशिर्वाद दितलो आनी हर एक कडेन तूं समाधानीन जिवंक शकतलोय तर मोगाचे न्हू उजवाड जेजू मकान तुका मुस्तू गरजेचो आनी उजवाड म्हणटा आसतना आज मुस्तुकाले आत्मीक चिंतपाचे बूक जाय तितले मेळटात म्हाका तुका मुस्तू आत्मीक चिंतपाचे बूक मेळटात उडास दवरय उजवाडांत खरो उजवाड आसा आनी फटकिरो उजवाड आसा जाणवाय कितें हांव तूं सोदता आत्मीक जाणवाय आमी सोदता आत्मीक जाणवाय ती खरी आत्मीक जाणवाय आसा आनी फटकिरी आत्मीक जाणवाय आसा आनी त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता आसतना म्हणटा सांज हुंवाच्या पयल्या अध्यायान 9वें वाक्य म्हणटा हर एक मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसार येवंक आसलो खरो उजवाड येवंक आसलो म्हळ्यार आनी एक फटकिरो उजवाडय आसा फटकिरो उजवाडय आसा आज ह्या संवसारार मस्त रितीचे धर्मशास्त्र आसात मस्त रितीचे जाणवाय दिवचे बूक आसात मस्त रितीचे म्हणटात प्रसंग करचे असले व्यक्ती आसात जाय तितले आसात सवाल ह्या सर संगती मध्ये खरो उजवाड खंयसर आसा म्हणलें सवाल उजवाड एक विशय खरो उजवाड अनेक विशय मुस्तुबुटी आमच्या जिवितांत मोगाचे न्हू हांव आनी तूं उजवाड सोदून वेता खरो उजवाड म्हाका तुका मेळना आनी हो खरो उजवाड मेळनातल्या वरवीं हांव उजवाड म्हणून सोदून वेता आनी थंयसर म्हाका कृतक उजवाड मेळटा या म्हाका फटकिरो उजवाड मेळटा आनी म्हजे सामासे म्हाका परिहार जायनात आनी त्या देखून इल्ल्या तेंपान हांव तूं बाबर्थ दंडाळता इतलें मागणें म्हळें इतलें उपास केलो इतलें हांवें केलें तरी पूण म्हाका कांयच फायदो ना तर आनी जाल्यार कित्याक म्हाका नाकाच नाका अन्याय अनीत करचेंच हांवें बरें म्हणलें चिंता आमचे थंय सभारांत थंय उब जाता खंयसर सुकोवन गेल्लें म्हणलें सवाल सुकोवन गेल्लें हांवें त्यो मोगाचें न्हू खरो उजवाड सोदिनासतना खाली उजवाड पळोवंक गेलें हांव आनी हांवांतून दंटून पडलें हांव आनी त्या देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 2ऱ्या वाक्यान सांग पावल म्हणटा कोण एकलो आपूण कांय जाणा म्हूण चिंता जाल्यार तो जाणा जायजो जाल्लें फावो ते पर्यंत जाणा जावंक ना आमी चिंता म्हाका गुत्त आसा न्ही जेजू म्हळ्यार कोण म्हाका गुत्त आसा आनी म्हाका व्हडलें कालें विशय म्हाका गुत्त आसा म्हणून उडास दवरया मोगाचें न्हू मुस्तुबुटी खरी जाणवाय हांव तो आपणायना आनी असलें एक उदाहरण तुमच्या मुखार हांव दवरचें जाल्यार आपोल्लो म्हणलो एकलो व्यक्ती आसलो पवित्र पुस्तकांत फर्स्ट क्लास तो उलयतालो धर्मशास्त्रा विशयी ताका जायते जाणा आसलो आनी धर्मच्या कृत्यांत 8व्या अध्यायांत 24वें वाक्य अशें म्हणटा अशें आसता अलेक्झांद्रियान जल्माल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेसाक आयलो तो उलोवण्यान सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाच्या समजणेन प्रवीण उडास दवरा वो आपोल्लो उलोवण्यान सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाच्या जाणवायेंत प्रवीण जावन आसलो सोम्याच्या 9वे वाटे विशयंत ताणें शिक्षण जोडिल्लें आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो बरलोलो जेजूक संबंद जाल्ल्यो संगती तो सुकिविणें उलयतलो आनी शिकयतलो तरी पूण आतां जें वाक्य भोव गरजेचें तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशयंत मात्र तो जाणा आसलो म्हळ्यार ताची जाणवाय परिपूर्ण जातली पवित्र पुस्तक वयलें वाक्य कितें म्हणटा तो सुटसुडीत समजणेन प्रवीण सोम्याच्या 9व्या वाटेशेंत बरें करून शिकाप दितालो आत्मीक उर्बेन बरयलो आज थंयसरल्या व्यक्तीक कितें गुत्त आसलें पवित्र जुवांच्या स्नाना विशयेन गुत्त आसलें पवित्रत्वाच्या स्नाना विशयेन तो नेणो आसलो
जुवांच्या स्नाना विशयी मात्र जाणा आसलो पूण पवित्र आत्म्याच्या स्नाना विशयी जाणा आसल्या वेळार कितें जाता सगळें एकच कडेक सगळें बदलता. आतां हांव कितें सांगूंक आशेतां आज हांवान तूं मोगाचें न्हू ह्या आपोल्लो बरी थोड्या संगतींनी हांवान तूं जाणवंत आसा पवित्र पुस्तकान बऱ्या करून मिसाक येता हांव उर्बेन आमी खरें क्रिस्तांव जावंक आशेता जेजू विशीं बरें उलयता आनी एकल्या कडेन पूण हांव आनी तुवें यस आपोल्लो बरी साबार संगती म्हाका तुका नेणा जाणा म्हाका न्हू थोड्यो संगती मात्र आमकां तुमकां जाणा आसात आनी त्या देखून हांवें त्यो उडास दवरिसय आमची जाणवाय सदांच सडत 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 वचोंक जाय. आमच्या देवा विशयींत म्हज्यान तुजे गूण हेची चिंता पळय चड आनी चड हर एक दीस वाडोवंक जाय. जेजू ह्या संवसारांत 30 वर्सां आसलो आनी थेद वेळ म्हणसर ताजे तो कसो आसलो म्हूण सालुकाच्या 2 अध्यायान 52 वाक्यांत पळयत पुस्तक म्हणटा जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायन आनी प्रायेन वाडलो. उडास दवरया तो देवाचो पूत जाल्यार पब्लीक मिनिस्ट्री ताणें 30 वर्सां उपरांत ताणें प्रारंभ केली तरी पूण 30 वर्सां तो कितें जालो जाणवायन वाडलो वाडलो हर एक दीस वाडत 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 तो आयलो मोगाचें न्हू. आज म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव ह्याच विशयींत जागवण दिता. सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे जेजू उजवाड म्हणून तुवें जायते बोटी आयकलें पूण ह्या उजवाडा विशयींत तूं कितलें जाणाय कितलो जाणाय तुजें नॉलेज कितली आसा. ल्हान आसतना कुमगारा खातीर हांवें तुवें शिकयल्ली तीच ती मागणी बायपाट करना हांवान तूं रावान जाल्यार मुखल्या हंताक हांवान तूं वचना जाल्यार हांवान तूं ह्या पवित्र पुस्तकाच्या जाणवाय विशयींत ताच्या त्या जेजू विशयींत हांवान तूं नेणा जायन जाल्यार तो उजवाड म्हज्यान तुज्या जिवितांत प्रकाश बरी जावंक साध्य ना. खेदाळा जेजूचो उडास दवरया एक लायट बल्ब आसूंक पुरो तो बल्ब 10 वॅट्स असो जाल्यार बल्ब आसा पूण तो उजवाड कितलो इल्लोसो उजवाड 40 वॅट्स जाल्यार इल्लो चड दिसता 100 वॅट्स जाल्यार आनीकी चड दिसता तोच बल्ब जर तर 500 वॅट्स जाल्यार आनकी चड दिसता. तशेंच जेजू म्हज्यान तुज्या जिवितांत आसा खरें पूण असो परजळ म्हज्यान तुज्या जिवितांत कितलो आसा की म्हणलें सवाल कितलो आसा की म्हणलें सवाल कितलें चड हांव सोम्यान जेजूक लागसर हांव जाणा जावन कितलें चड ताचे तें संबंध दवरता तितलो चड जेजू म्हज्या जिवितांत परजळटा आनी तितलें चड हांव परजळोवंक शकता. तर मोगाचें न्हू मुखल्या मागण्या समतेर आमी हो उजवाड आमी जावचें जाल्यार कशें हो उजवाड निजायके अनुभव करीचे जाल्यार कशें. उजवाड आसा खरें जेजू आसा खरें पूण हो उजवाड म्हज्यान तुज्या जिवितांत कशें रुता करीत हाका 5 संगती तूं आटापून आसात. ह्या 5 संगती विशयींत मुखल्या मागण्या जमातेर आमी आटो करता आसतना आयच्या दिसा आमी उडास दवरया मोगाचें न्हू. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. हो संवसाराचो उजवाड म्हजे तें आनी तुजे तें आयिल्ल्या वेळार हो स्थापन जावन बळादीक जाल्ल्या वेळार म्हाका तुका सुर्याची गरज ना चंद्राची गरज ना. म्हणजे कोणाय व्यक्ती जावन हांवें तुवें बरेंपण सोडचें न्ही मोगाचें न्हू. बगार सोमी जेजू म्हजें तें आसा सुर्या वरवीं म्हाका उजवाड न्ही सोमी जेजू म्हजें तें आसा त्या देखून म्हाका हांव उजवाडाचो व्यक्ती आनी त्या देखून हांव सुर्याच्या उजवाडाक अवलंबन जायनासतना चंद्राच्या उजवाडाक अवलंबन जायनासतना त्याच प्रमाणे अनेक व्यक्तीच्या उजवाडाक अवलंबन जायनासतना बगार म्हजें तें असो उजवाड तो म्हाका शांती समाधान दिवंक शकता. म्हजें तें असो उजवाडच अनेकल्याक उजवाड दिवंक शकता शिवाय हांवें अनेकल्या उजवाडा फाटल्यान मनशा फाटल्यान धांवची गरज आसची ना. तर मोगाचें न्हू आज सोम्या जेजू लागीं मागता आसतना मागया सोम्या आमकां आमच्या जिवितांत तुजो उजवाड फंकय आनी हो उजवाड
आमच्या जिवितांत मुस्तू गरज आसा सोम्या, मुस्तू नाणी म्हज्या जिवितांत भायर पडल्यांत ती परत म्हाका सोदूंक जाय, तूं जाय सोम्या आनी तुजें उजवाड म्हज्या जिवितांत स्थापन जावन म्हज्या जिवितांत चड आनी चड तो परजोळून दी म्हणून आयच्या दिसा आमी मागया. आमीन. मोगळा सोम्या जेजू, आमकांच आमी तुज्या हातान समर्पण करता. हर एकल्याच्या जिवितांत तूं उजवाड जावन देवन ये सोम्या. हर एक तराचो काळोख तुका समजून घेवंक, तुजे थंय आत्मीक संबंध दवरूंक, तुज्या उतरा प्रकार जियोंक, तुजो उजवाड प्रतिफलन करूंक आमचे थंय कितें सक्कड अडकळी आसात त्यो सर्व पुसून काड सोम्या. सोम्या म्हाका आपड. सोम्या आमकां हर एकल्याक आपड. सोम्या आमकां आमच्या काळजान तुका जागो दिवंक, तुजो उजवाड स्विकार करूंक कृपा दी म्हण मागता. मोगळा सोम्या, समर्पण करता हांव हर एका पिडेस्ताक. आमचे थंय आसचें उणेंपण समर्पण करता हांव सोम्या. आमची कुटुंबां समर्पण करता हांव सोम्या. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक, ल्हानांक व्हडांक हर एकल्याक समर्पण करता हांव. समर्पण करता हांव सोम्या सर्व बवाडती लोकांक. समर्पण करता हांव सोम्या आमचे लागीं मागणें विसारलेल्या हर एका गरजेवंतांक. मोगळा सोम्या, समर्पण करता हांव तुका वळखूंक असाध्य जाल्ल्या व्यक्तींक. समर्पण करता हांव सोम्या तुज्या आश्र्यान जियोंक आमचे थंय कितें अडकळी आसात त्यो काडून उडोवंक सोम्या आमकांच समर्पण करता हांव. बापाच्या कुशेक कल्तीमान घालूंक आमचे थंय आसचें हर एक तराचें बंधनाचें, अज्ञानाचें, अविधेयपणाच्यो सांकळी आतां मोडून घाल सोम्या. मोगळा सोम्या, समर्पण करता हांव मुखल्या दिसांनी जावंक आसचें येलिसांव. योग्य व्यक्तींक विंचोन येवंक जाय आसची कृपा आनी मतदारांक योग्य व्यक्तींक वोट घालूंक जाय आसची जाणवाय दी म्हण मागता हांव. समर्पण करता हांव सोम्या आमचे राज्य आनी राष्ट्र. ह्या राष्ट्रांत तुजो राज स्थापन जावंक कितें सक्कड अडकळी आसात तुज्या पाटलावदाऱ्यांक. भवडतान जियोंक कितें अडकळी आसात ते सर्व समर्पण करन. तुजे दैवीक हजरपण हर एका शेतांत, हर एका जाग्यार, हर एका क्षणां तूं आसा कर म्हण मागता हांव आनी तुका उलो मारता हांव. हालेलुया 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 माशरारारा हालेलुया 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 अरारारारारा शरारारारारा हालेलुया हालेलुया हालाबाशरारारारा हालेलुया 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 हालाबाशरारारारा हालेलुया 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 होली आत्मानी बारा बारा हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रत्म्या तुज्या उज्यान आतां आमकां परिशुद्ध करण, तुज्या जणवायेन आमकां भरण, तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां लीड जावंक जाय आसची आत्म्याची सकत आनी सर तराचें आत्मीक बदलाप आमचे थंय आतां हाड म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हाराबाशरारारारारा हालेलुया 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 राबाशराबाबा bless Lord Jesus, bless Lord Jesus, hallelujah 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 hallelujah. Touch Lord Jesus, bless Lord Jesus, hallelujah 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 hallelujah.
मोगळा सोम्या तूं आतां सबारंक आपोडना साय तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन Touch, Lord Jesus. शाबालाबालाबालाबा Yes, Lord शारारारारारारा Touch, Lord Jesus. दैविक Heal, Lord जाणवायेन तूं Jesus. बरताय म्हणलें वागदान दिताय देखून अर्गां दिता सोम्या हाबा राबा 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 शाबा राबा 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. हालेलुया Praise you, हीलाबा Jesus. Thank you, हीलारा Lord. हीलारा Hallelujah. हीलारा Hallelujah, होली आत्माने hallelujah, हीलाराबा hallelujah, हीलारा hallelujah, हीलारा hallelujah. होली आत्मा Hallelujah, ठच्चा राबा 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 hallelujah, शाबा राबा राबा hallelujah. शाबा राबा 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 Hallelujah, राबा Jesus. शाबा राबा राबा Jesus. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah. जिवितान निराशी जाल्ल्या व्यक्तीक सोमी जेजू आपोडता आनी बरवसो दिवन आशीर्वाद दिता हालबा शारारारा Hallelujah. एकल्याच्या Touch, पोटान Lord तेका Jesus. तराची पोटान दूख आनी हुलोप आसल्या व्यक्तीक सोमी जेजू आपोडन Touch, गुण Lord करता म्हण Jesus. Touch, Lord बसयता Jesus. हालेलुया Heal, Lord. हालेलुया Heal, Lord हालेलुया Jesus. माशाला Heal, Lord देदा Jesus. Bless, हीला Lord बाबा Jesus. हीला Bless, Lord रबा Jesus. हीला रबा Bless, Lord. Heal, Lord हीला Jesus. बाबा हीला Heal, रबा Lord Jesus. Touch, हीला Lord. रबा Touch, हीला Lord रा Jesus. हीला रा Touch, हीला रा Jesus. रा Touch, रा रा Lord. रा Touch, रा Lord रा रा Jesus. निदेचे Hallelujah. उणेपणाच्या व्यक्तीक सोमी जेजू आपोडन ब्लेस करता हालेलुया Hallelujah, hallelujah. शबा रबा Touch, रबा Lord Jesus. हालेलुया Bless, 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 हालेलुया Lord Jesus. हीला Be बाबा almighty हीला God, रा Lord हीला रा Jesus. हीला रा Bless, Lord Jesus. होली Bless, आत्मानी Lord ब्लेस Jesus. शरा ब्लेस शरा Hallelujah, ब्लेस शरा hallelujah, hallelujah. मोगचन आमी दिंबियर आसां आमचे सर्व वैयक्तीक मागणी त्या समान सुमयेच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगचन कुटुंबाचे वर आसी पयल्यान पयलें आमचे सगळें कुटुंब सुमयेच्या पांयांतळ हाडया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागची गरज आसा केवळ आमच्या कुटुंबा खातीर मात न्ही सकट कुटुंबा खातीर आमी मागया प्रत्येक जाण खंयच्या कुटुंबांत बरेंपण ना खंयच्या कुटुंबांत संतोश ना खंयच्या कुटुंबांत वांटेपणटें जाला खंयच्या कुटुंबांत दूख बेजाराय आसा ह्या सर्व कुटुंबांक सुमयेच्या पांयांतळ आमी हाडटा आसतना विशेश तरान आमच्या कुटुंबा खातीर सुमया कडेन आमी विशेश तरान मागया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक गांवांत परगांवांत वावुरच्या हर एका सांग्याक आमच्या भुरग्या बाळांक युवाजनांक प्रायवंतांक मालगड्यांक पिडेस्त भावंडांक हर एकल्यागे सुमयेच्या पांयांतळ हाडया मोगाचें सुमयेची दैवीक सकत करपा तांच्या कुडींत वाळोवन दी सुमी आशिर्वादीत करून आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या प्रत्येक जण आमच्या भुरग्या बाळांक शिकोवंक बरी मोत उसवाड मुखल्या दिसांनी तांच्या परिक्षेन बरें बरोवंक शिकोवंक तयार करून सकट जाणवाय सुमी पवित्रतेची देणी करपा तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या भुरग्या बाळांक खातीर विशेष तरान मागया मोगाचें कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला कोणा मागता म्हणून बसयला तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचें सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करचे खातीर आमी मागया आमच्या देशा खातीर आमच्या राज्या खातीर आमी मागया हे दोळत आमी आयकलें येली सावासा बऱ्या मुखेल्यांक सीट मेळोवंक बऱ्या मुखेले उद्देग नेवच्याक लोकांचें बरेंपण अभिवृद्धी जावच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचें प्रत्येक जण ह्या दिसांनी विविध तरांच्यो पिडा शिडा विस्तारण आसात सुमी हर एकल्याक आमकां सांबाळून दी राखून दी प्रत्येक जण विविध तरांच्या पिडेन कश्टांक वळख जाल्ल्या त्या भावनांक सुमी आपडून दी गूण करून दी सुमयेची दैवीक सकत तांच्या कुडींत शिराशिरांनी म्हणल्या बरें वाळोवन दी म्हणून आमी तांचे खातीर मागया मोगाचें मस्त जण पिडेस्त भाव भयणींनी आमचे कडेन मागोवंक सांगला मागोवंक विचारतात त्या भावनांचो विशेष तरान उडासा काडया पिडेस्त भाव भयणींक आस्पत्रेंत आसच्या विविध जाग्यांनी वळवळतेल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया मोगाचें सुमी तांकां आपडून दी गूण करून दी सुमयेची दैवीक सकत तांच्या कुडीन वाळोवन दी म्हणून ह्या कडेन आमी मागया मोगाचें आमच्या DSC खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर आमच्या याजकां खातीर धार्मीक भावंडां खातीर भाव भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें आमच्या लायक भावा भयणी खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवां आमचें कितें दूख बेजाराय आसा आमचें तें कितें पिडा शिडा आसा आमचें तें कितें गाय आसा सकट सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सुमयेची दैवीक सकत आमचें तें वालचे खातीर आमी मागया सुमी आमकां हर एकल्याक आपडटा ताची गूण करची सकत आमच्या कुडीन वालता मोगाचें त्या पातयेन हर एक संगती सुमयेच्या पांयांतळ समर्पण करया आनी त्या सुमयाचे आशिर्वाद आमी घेवंक फुडें सरया आनी गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत Nowia
तुझ्या बाबाताचे बोलिव्या जशे बाबा तशे पुत्र उल्हासाने स्तुतीचा Asita tuka dokai spirita sama sami navarta. Amen. Pratuya ये देवाविची सक्रमेंट काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडूनेचो बल सदांच आमचे दे आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कन जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना